नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. स्वदेशी वस्तू खातीर देश विदेशांत लोकां भितर निर्माण जालां आकर्शण. सणा परबां वेळार लोकांनी स्वदेशी वस्तू वापरच्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 9व्या राष्ट्रीय हातमाग दिसाच्या कार्यावळींत उक्तायलें मत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सूरजकुंड हरियाणा हांगा आयोजीत 2 दिसांच्या क्षेत्रीय पंचायती राज परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत आभासी प्रणाली वरवीं घेतलो वांटो. पंचायती राज वेवस्था भारतीय लोकशायेचो जावन आसा खामो. प्रधानमंत्री. भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान सेवा लोकांक सोंपेपणान मेळची ह्या खातीर ई-गव्हर्नन्सा खाला चालीक लायतले ॲप. हो ॲप एका वर्सा भितर जातलो कार्यान्वीत. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल. मणिपूर हिंसाचाराची चौकशी करपाक सर्वोच्च न्यायालयान समितीची केल्या स्थापणूक. जस्टिस गीता मित्तल आसतल्यो समितीच्यो अध्यक्ष. आनी खेळांत आज आशियाई चॅम्पियन ट्रॉफी हॉकी सर्तींत भारतीय पंगड खेळटलो दक्षिण कोरियाच्या आड. काल जाल्ल्या खेळांत भारतान मलेशियाचेर 5-0 गोलांनी मेळयलें जैत. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज नवी दिल्ली हांगा प्रगती मैदानाचेर उबारिल्ल्या भारत मंडपम हांगा आयोजीत 9व्या राष्ट्रीय हातमाग दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार मुखेल कार्यावळींत वांटो घेवचे आदीं थंय आयोजीत एका हातमाग प्रदर्शनाची तांणी पळोवणी केली. ह्या कार्यावळींत वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल तशेंच केंद्रीय लघु ल्हान आनी मध्यम वेवसाय मंत्री नारायण राणे हांणी वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यावळींत उलोवप करतना आमची वस्त्रां ही आमची वळख जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच ज्या खादी क्रांतीन सुटका मेळोवचे खातीर योगदान दिल्लें त्या खादीक सशक्त करपा खातीर काँग्रेस सरकारान सुटके उपरांत भर दिवंक ना अशें तांणी मुखार म्हळें. बर्फ से ढके पहाड़ों तक विस्तार हुआ है वो लोग, तो दूसरी तरफ समुद्री तट से जिंदगी गुजारने वाले लोग, वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है. और मैंने एक बार आग्रह किया था कि कपड़ों की जो हमारी ये विविधता है उसको सूचीबद्ध किया जाए. जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया. हालत तो ये थी. त्या चवथ दिवाळी सारख्या परबा वेळार लोकांनी स्वदेशी वस्तू वापरून ह्यो वस्तू तयार करपी लोकांक उर्बा दिवची अशें आवाहन लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केलें. लोग खादी पहनने वालों को हीन भावना से देखने लगे थे. 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति और इस सोच को बदलने में जुटी है. मुझे याद है मन की बात कार्यक्रम के शुरुआती दिनों में ही मैंने देश से खादी का कोई ना कोई सामान खरीदने का निवेदन किया था. उसका क्या नतीजा निकला, इसके हम सभी साक्षी हैं. पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है. खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है. विणकार हे खळे म्हळ्यार जादूगर असतात जे आपल्या कामात कला, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचो आगळो वेगळो मेळ तयार करतात अशें ह्या कार्यावळीत उलयतना मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. हाथों हाथ खरीद रहे हैं, ये एक जन आंदोलन बन गया है. और मैं सभी देशवासियों से एक बार फिर कहूंगा, आने वाले दिनों में गणेश उत्सव आ रहा है, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, इन पर्वों पर हमें
अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना ही है और ऐसा करके हम अपने जो हस्तशिल्पी हैं, अपने बुनकर भाई बहन हैं, हथकरघा की दुनिया से जुड़े लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। विणकार हे खरे म्हळ्यार जादूगर असतात जे आपल्या कामात कला, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचो आगळो वेगळो मेळ तयार करतात, अशें ह्या कार्यावळीत उलयतना मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें। सिर्फ कलाकार नहीं, जादूगर भी हैं जो सदियों पुराने ज्ञान, कला और तकनीक को बुनते हैं। आप सभी के कला कौशल का स्तर अद्वितीय है और आधुनिक मशीनों की क्षमता से परे है, उल्टे बढ़कर है। हथकरघा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी पहचान की अभिव्यक्ति है। हर धागा, हर डिजाइन अपने पीछे पीढ़ियों की लगन, परिश्रम और कौशल की कहानी लिए हुए है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सूरजकुंड हरियाणा हांगा आयोजित 2 दिसांच्या क्षेत्रीय पंचायती राज परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात आभासी प्रणाली वरवीं वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळीत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हाजीर आशिल्ले। पंचायती राज लागू करपाक काँग्रेस सरकाराक 4 दशकां लागली आनी त्या उपरांतूय तांकां ताचें महत्व समजूंक ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत सांगलें। तशेंच पंचायती राज वेवस्था भारतीय लोकशायेचो खांबो जावन आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें। आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी, उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए, जीवन की प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरसना, यही उनकी नियति बन गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला पंचायती राजाचे सशक्तीकरण जाला अशें मत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी ह्या कार्यावळीत उक्तायलें। जिस तरीके से पंचायती राज का सबलीकरण हुआ है, उनको जो ताकत प्रदान हुई है, वह सच में हम सब लोगों को प्रेरणा भी देता है और बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश भी देता है। इसलिए आपने जो ये परिषद को आहूत किया है, इसका लाभ हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जरूर उठाएंगे। जब मैं सबलीकरण की बात करता हूं, जब मैं ताकत देने की बात करता हूं, तो आर्थिक दृष्टि से जितनी ताकत आपने पंचायती राज को ऑटोनॉमस तरीके से पहुंचाई है, यह कभी इतने नीचे तक नहीं पहुंची थी। यह आपके नेतृत्व में हुआ है और आज पंचायतों में और जिला परिषद में आर्थिक दृष्टि से कार्य करने के लिए बहुत बड़ी ताकत मिली है। मणिपूर आणि चीनी फंडिंग मुद्द्याचेर विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेचें कामकाज आज लेगीत बाधित जालें। राज्यसभेचें कामकाज सुरू जातकच विरोधकांनी मणिपूर मुद्द्याचेर चर्चेची मागणी केली, जाल्यार सत्ताधारी पक्षांनी राजस्थानांतल्या बायलांचेर जावपी अत्याचाराचेर भासाभास करपाची मागणी केली। त्या खातीर बोवाळ जाल्ल्यान राज्यसभेचें कामकाज दनपारां 2 वरां मेरेन स्थगीत जालें। भाजपा खासदार निशिकांत दुबे हांणी आज लोकसभेत अमेरिकेंतल्या न्यूयॉर्क वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध जाल्ल्या चीनी फंडिंग प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केलो। काँग्रेस पक्षान ह्या मुद्द्याचेर भासाभास करपाची मागणी केली। त्या खातीर बोवाळ जाल्ल्यान लोकसभेचें कामकाज पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन स्थगीत जालें। लोकसभेचें कामकाज 2 वरांचेर परत सुरू जाले उपरांत सभाघरांत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023चेर चर्चा जाले उपरांत तें पारीत जालें। तशेंच अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 लोकसभेत पारीत जालें। ह्या शिवाय फार्मसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभेत पारीत केलें।
मजगती राज्यसभेत आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023चेर नेटान चर्चा सुरू जाली. त्या भायर मध्यस्थ विधेयक 2023 आज संसदेत पारीत जालें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या पुद्दुचेरीच्या भोंवडेर आसात. तांच्या भोंवडेच्या तिसऱ्या दिसा आज तांणी पुद्दुचेरी हांगा JIPMERच्या लिनियर एक्सेलरेटराचें उक्तावण केलें. हे कार्यावळीत उलोवप करतना पुद्दुचेरीन वेगवेगळ्या संस्कृतीचो मेळ जाल्लो पळोवंक मेळटा आनी पुद्दुचेरी हे भारताच्या विविधतायेन एकताय ह्या संकल्पाचें प्रतीक म्हूण संवसारा मुखार देख दिता अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. Puducherry is a wonderful destination for what may be described as spiritual tourism. Spiritual tourism is fast becoming a global trend. It has the potential to provide a strong boost to socio-economic development of this region. The Union government has taken several measures to promote tourism in Puducherry under the Swadesh Darshan scheme. With the growth in tourism, activities related to health tourism and ecotourism will also get a boost. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे DD नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. बाणस्तारी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताचे पडसाद आज विधानसभेत उमटले. शून्य वराचेर विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव हांणी हो प्रश्न उपस्थित केलो. राज्यांतली कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या असो दावो तांणी केलो. ह्या प्रश्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की येरादारी नेमांचें पालन करून वाहनां चलोवप ही दर एकल्याची जबाबदारी आसा. मार्गावेल्या दर एक वाहनाची आनी चालकाची तपासणी करप शक्य ना. लोकांनी आनी गोंयांत येवपी पर्यटकांनी नशेंत वेग मर्यादा पाळून गाडी चलोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हांगासर खंयसरूच लॉ एंड ऑर्डरचे फेल्युअर आमी डायरेक्टली म्हणूंक शकना. कोण तरी खंय पिकनिकेक वयतलो, कोण तरी खंयसर पियोन येतलो, रॅश ड्रायव्हिंग करता. आमी प्रत्येक गाडी जर थारयली जाल्यार तेजेर परत प्रत्येक गाडी थारयताय म्हणटा. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आनी हांगा येवपी टुरिस्टान म्हणजे स्टेटीचे रुल्स आनी लॉज जे आसा पळय न्ही हाजी पाळपाची गरज आसा. आमी खंयसरूच म्हणजे ड्रंक अँड ड्रायव्ह अलाव करिना. त्या खातीर म्हाका दिसता आपल्या जिवाक आपलो जीव जितको महत्वाचो लोकांचे जीव तितकेच महत्वाचे आसा. रॅश ड्रायव्हिंग जे आसा हे कोणी करचें न्ही आनी ड्रंक अँड ड्रायव्ह जे आसा हे करचें न्ही. आमी ज्या ज्या जाग्याचेर स्ट्रिक्टली रुल्स फॉलो करपाक जाय तितके आमी करता स्पीकर सर. हाज्याय फुडें आनीक स्ट्रिक्टली करपाची आमची तयारी आसा. रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण चलता. आता 75% काम पुराय जाल्लें असून गोंयचे दायज सांबाळून तशेंच लोकांक कसलोच त्रास जायनासतना हो प्रकल्प सुरू आसा अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिली. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी हो प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केल्लो. ताचेर विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव, विन्सी वेगस, एल्टन डिकोस्टा, डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी कांय उपप्रश्न विचारून हो प्रकल्प रद्द करपाची मागणी केल्ली. खंयचीच एक्टिविटी एकूय चालू ना स्पेसिफिकली सांगता. आनी खंयचीच हेरिटेज आमकां डिस्ट्रॉय करपाची ना. बाय प्रिझर्विंग हेरिटेज पळयल्या मरे हांव पर्सनली गेला स्पीकर तू जेन्ना गेला तेन्ना तुवें बसून घेत. स्पीकर सर, बाय म्हणजे प्रिझर्विंग हेरिटेज लोकांची घरां डायरेक्ट डॅमेज करून आमकां खंयसरूच डबल ट्रॅकिंग करपाचें ना. सगळें प्रिझर्व करून ज्या जाग्यार शक्य आसा थंयसर आमी तें करीत आसा. भौशीक बांदकाम खात्याकडल्यान सेवा लोकांक सोंपेपणान मेळचे ह्या खातीर ई-गव्हर्नन्सा खाला ॲप चालीक लायतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी विधानसभेत आज दिली. एका वर्सा भितर हो ॲप कार्यान्वीत जावपाची आस्त तांणी उक्तायली.
दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या संदर्भात विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री काब्राल जाप दिताले. स्पीकर सर, आमची फायल ऑलरेडी टेंडर जाल्या. ई गव्हर्नन्स म्हणल्यार एंटायर मॉडल इन्क्लुडींग एस्टिमेट फॉलोअप ऑन द मॉडल ऑफ द प्लॅटफॉर्म आमी ते टेंडर करून शॉर्टलिस्ट जाल्लो. फायनान्सान गेल्ले हांव फॉलोअप करता सीएमा कडेन आनी ती करून घेता. वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची आसा. सो एकदां वर्क ऑर्डर इश्यू करतली जशें हांवें सांगलां वन ॲप फॉर ऑल सर्विसीस. हांवें पयलीं स्टेटमेंट केला स्पीकर सर इन द हावस दॅट आमी जशें PWDचे रोड्सा खातीर केला एंटायर ॲप सगळे सर्विसीजा खातीर जे लोकांक कॉमन मॅनाक कनेक्ट जाता तेजेर कंप्लेन करूंक शकतले. नंबर 2 आमचे एस्टिमेट जे ते आमचो विरेश बाब म्हणटा वेंजी बाब म्हणटा की एस्टिमेट आमचे फुडें वचना. जेन्ना इनिशिएट करता दॅट विल बी फॉलो अप ऑन एवरी लेवल स्पीकर सर. हे टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घालून एस्टिमेट देखून ऑनलायन आमी फॉलोअप करपाचो प्रोसिजर जेन्ना फायल आतां फायनान्सान गेल्ली आसा ती वर्क ऑर्डर इश्यू करतली हो म्हाका दिसता येता ते 1 वर्सा भितर खूबशे स्ट्रीमलायन जातले स्पीकर सर. शेतात खारें उदक आडोवपा खातीर जे बांद बांदतात तांची राखण करप ही लोकांची जबाबदारी आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत उक्तायलें. शेताची राखण करपा खातीर सरकार साधन सुविधा तशेंच अनुदान अशे वेगवेगळ्या प्रकारचे सहकार्य करतात अशें स्पश्ट करून लोकांनी सादूर रावंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रश्न वरांत आमदार राजेश फळदेसाय हांणी मानसा संबंधान शेती मंत्री रवी नायक हांकां प्रश्न विचारिल्लो. तातूंत हस्तक्षेप करून मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. आनी तातूंत हांव इन्स्पायर्ड जालें की जशें आमी काणकोण करपाक शकताले बाकी सगळे कांय भागांनी अशा प्रकारची स्थिती आसा. त्यामुळे म्हजे सगळे आमदार आसा मंत्री आसा तांकां एक निवेदन म्हणजे ही योजना आमी लोकांच्या सहभागांतल्यान म्हणजे लोकांच्या पार्टिसिपेशनांतल्यान आमी फुडें व्हेल्ली आसा आनी खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. जर तुमी स्वताक म्हणजे म्हाका दिसता की हांगा साकून ह्या वर्साची आमी जी सुरवात जी आसा न्ही ती तृप्ती बेघर आनी गरजू लोकां खातीर आपूण आपल्या काणकोण मतदारसंघात श्रमधाम येवजण लोकांच्या सहकार्यांतल्यान चालीक लायल्या. तातूंत आमदार मंत्री तशेंच हेर गोंयभरच्या लोकांनी वांटो घेवन गरजूंक मजत करचें असो उलो सभापती रमेश तवडकर हांणी आज विधानसभेत मारलो. प्रश्नोत्तराच्या वेळा उपरांत तांणी सभाघरांत निवेदन करून आवाहन केलें. सक्सेसफूल राबयली आनी त्याच कन्सेप्टान काल हांव आनी गणेश गांवकर एक साधारण 8-15 दिसांचे पयलीं एक सावड्डे मांवाचे तृप्ती तुळशीदास गांवकर हिजें घर पूर्णपणे कॉलेप्स जालें. म्हणजे काल आमी पळोवपाक गेल्ले आनी तातूंत हांव इन्स्पायर्ड जालें की जशें आमी काणकोण करपाक शकताले बाकी सगळे कांय भागांनी अशा प्रकारची स्थिती आसा. त्यामुळे म्हजे सगळे आमदार आसा मंत्री आसा तांकां एक निवेदन म्हणजे ही योजना आमी लोकांच्या सहभागांतल्यान म्हणजे लोकांच्या पार्टिसिपेशनांतल्यान आमी फुडें व्हेल्ली आसा आनी खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. जर तुमी स्वताक म्हणजे म्हाका दिसता की हांगा साकून ह्या वर्साची आमी जी सुरवात जी आसा न्ही ती तृप्ती तुळशीदास गांवकर हेजे घराच्यान सुरवात करता. जर तुमकां कोणाक जर पार्टिसिपेट जावपाक जाय म्हणजे आमची कन्सेप्ट कितें आसा 1 रुपया आनी 1 दीस 1 रुपया आनी 1 दीस आमकां तुमी दिवपाचो. म्हणजे कोणी समज खंयचे मेंबर जर पार्टिसिपेट जावपाक शकता किंवा फिजिकली किंवा कंट्रिब्यूट करून जाय तुमकां अपील करता आनी तशेंच गोंयभरांतले आमचे सदन जे लोक आसा आर्थीक दृश्ट्या तांकांय हांव अपील करता की तांणी जर मदत केली जर जायत ती सगळ्या लोकांनी जाल्यार लोकसहभागांतल्यान अशे कितलेशींच आमचे जे मूळ गोंयकार आसा जे सरकारी योजनाचो अडचण जाता कागदपत्र बाकीचे सगळें अडचणी जाता त्यामुळे तो मनीस ताका सरकारी योजनाचे बेनिफीट घेवपाक शकना. त्यामुळे हांव सगळ्यांक तुमकांय अपील करता आनी सबंद गोंयभरांत जे आमचे सदन लोक आसा तांकांय अपील करता आनी हें पुस्तक आमी तें बरयलां. हें सगळें म्हणजे तातूंत कशें कन्सेप्ट म्हणजे जे 20 फॅमिली आमी ज्यो बांदली तांचे कितें अवस्था आशिल्ली आनी कशें तरी घड जालें हें आमी डिस्ट्रिब्यूट करता. आज भाजपाच्या दिल्ली मुख्यालयांत केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी पत्रकार परिशद आपोवन न्यूयॉर्क टायम्सान चीनी न्यूज क्लिक मिडियाचेर बरयल्ल्या लेखाचो संदर्भ घेवन काँग्रेस पक्षाचेर चीना कडल्यान फंड घेतिल्ल्याचो आरोप केलो. ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत काँग्रेस चीन आनी न्यूज क्लिक हे एकाच गर्भनळयेचो भाग जावन आसात अशें ठाकूर हांणी सांगलें.
तशेंच राहुल गांधी हांची फसवी मोहब्बत की दुकान फक्त चीनी वस्तूंचो प्रचार करपा खातीर आसा अशी टिका तांणी आपल्या उलोवपांत केली. भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है. अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं. राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है. चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था. हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे. उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट हैं. 1, 2, तीसरा ये खुलकर उनके साथ थे, ये चौथा. और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा तो ये एक और साथ में है. फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती, वो भी साथ में आ गई, बड़े बड़े पत्रकारों से लेके बाकी सबके नाम. और ये कहते थे कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. आज सर्वोच्च न्यायालयान मणिपूर हिंसाचार प्रकरणाविशीं एक म्हत्वाचें पावल उबारतना साबार प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर एका खासा समितीची स्थापना केली. ह्या समितीन 3 निवृत्त न्यायाधीशांचो आस्पाव आसा. हातूंत जस्टिस गीता मित्तल हांची अध्यक्ष म्हणून जाल्यार शालिनी जोशी तशेंच आशा मेनन हांची वांगडी म्हणून नेमणूक जाल्या. ते भायर मुंबयचे आदले पुलीस आयुक्त दत्तात्रय पडसालगीकर हांकां सीबीआय तपासणीची पळोवणी करपा खातीर नेमल्यात. मणिपूर हिंसाचारांत लैंगीक छळ जाल्ल्या 2 पीडित बायलांनी सर्वोच्च न्यायालया कडेन पुराय प्रकरणाची तपासणी निष्पक्ष जावचे खातीर मणिपूर राज्या भायल्या यंत्रणेनी चौकशी करची अशें मागिल्लें. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आज आशियाई चॅम्पियन ट्रॉफी हॉकी सर्तीन भारतीय पंगड दक्षिण कोरियाच्या पंगडा आड चेन्नईच्या मेयर राधाकृष्णन खेळा संकुलांत खेळटलो. काल जाल्ल्या खेळांत मलेशियाच्या आड 5-0 अशें व्हड जैत मेळोवन हे सर्तींत भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडान पयली सुवात मेळयली. आयतारा आपल्या मोहिमेक सुरवात करतना भारतीय पंगडान चीनाचेर 7-2 अशें व्हड जैत नोंद केल्लें. 3 खेळांनी 2 जैत आनी 1 बरोबरी करून भारताच्या पंगडान वट्ट 7 गुण मेळयल्यात. भारता उपरांत दुसऱ्या सुवातेर मलेशिया जाल्यार तिसऱ्या सुवातेर दक्षिण कोरिया आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केले ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. स्वदेशी वस्तू खातीर देश विदेशांत लोकां भितर निर्माण जालां आकर्शण. सणा परबा वेळार लोकांनी स्वदेशी वस्तू वापरच्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 9व्या राष्ट्रीय हातमाग दिसाच्या कार्यावळींत उक्तायलें मत.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सूरजकुंड हरियाणा हांगा आयोजित 2 दिसांच्या क्षेत्रीय पंचायती राज परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात आभासी प्रणाली वरवीं घेतलो वांटो. पंचायती राज वेवस्था भारतीय लोकशायेचो जावन आसा खामो, प्रधानमंत्री. भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान सेवा लोकांक मेरेन सोंपेपणान मेळची हे खातीर ई-गव्हर्नन्सा खाला चालीक लायतले ॲप. हो ॲप एका वर्सा भितर जातलो कार्यान्वीत, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल. मणिपूर हिंसाचाराची चौकशी करपाक सर्वोच्च न्यायालयान समितीची केल्या स्थापणूक. जस्टीस गीता मित्तल आसतल्यो समितीच्यो अध्यक्ष. आनी खेळांत आज आशियाई चॅम्पियन ट्रॉफी हॉकी सर्तींत भारतीय पंगड खेळटलो दक्षिण कोरियाच्या आड. काल जाल्ल्या खेळांत भारतान मलेशियाचेर 5-0 गोलांनी मेळयले जैत. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.